वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हांच्यांनी काउन्सिलर शमी साळकर हांच्या बरोबर मुरगांव नगर अध्यक्ष गिरीश बोरकर हांच्या हजेरेंत वास्को कोर्टा भायर सुमार 18 लाख खर्च करून ड्रेनेज आनी कवर घालपाच्या कामाक सुरवात केल्या। पार्किंग जाग्याची उणीव आनी रस्त्याची रुंदी कमी आशिल्ल्यान जी असुविधा निर्माण जाता ताचो उल्लेख ॲडव्होकेट दिलेश्वर नायक हांणी आमदार साळकरा मुखार पयलीं केल्लो। डेस्को खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। कोर्टाच्या समोर जे गटर आणि पेवर्सचं जे काम सुरू आता ते खूप वर्सां जाल्ली पेंडींग हाडलेलें आनी सिटी कावन्सिलरानूय आमकां सांगलेलें बाबा हें खंयचे तरी प्रायोरिटीचेर काय म्हणून आनी आमी ते पास करून हाडलें। हें म्हाजे टेनोरान दिसता हें म्हाजें सेकंड जी कामां जी येयल्या ती हायेस्ट अमावंट ऑफ कामां जी आमी केल्या। आनी आमकां आमदारान आनी मिनिस्टरान पयलींच सांगलेलें बाबा तो ऑपोजिशन आसूं नाजाल्यार रुलींग आसूं कोणाचें काम आडोवपाचें ना, सगळ्यांची कामां जावपाक जाय। कित्याक ऑपोजिशन हाडले आनी हाडले बट ते लोक दुखावता। पॉलिटिक्स सेपरेट पूण लोकांची कामां अख्खें वातावरण जावपाक जाय आनी आमी सगळ्यांची कामां करून दिलेली आहा। मोर दॅन क्रोर्स ऑफ कामां आतां सगळ्या वॉर्डान जावपाची आसा। ऑलरेडी टेंडर फ्लोट जाल्लो आसा आनी बरें दिसता जेन्ना असली कामां बेगीन जाता ती। कित्याक तुमकां खबर आसा तुमी हेचो वास्कोचेर आनी वास्कोन कशी परिस्थिती जाली ती खबर आनी खंय ना खंय ते आतां 3 वर्सां जाली सुदारणा चालू आसा। सिटी वॉर्डा भितर म्हाका दिसता 15 फायनान्स अंडर हें काम आमी घेतिल्लें आसा आनी आमच्या कोर्टा मुखारूच हो जो स्पेस आसा हांगा खुबशे आमच्या आदोगाद भावांक पार्किंग करपाक त्रास जातालो। तें खूब पयलींचें काम आशिल्लें तुमी ते टायल्स खंय भायर सरिल्ले, बाकीच्यो गोश्टी जाल्ल्यो, थोडे हें फुटिल्लें आशिल्लें आनी गटर बी सारकें नाशिल्लें। सो एडवोकेट्स एसोसिएशनानूय आमकां सांगिल्लें की जाता इतलें बेगीन करा म्हणून आनी कावन्सिलरानूय हो प्रोजेक्ट घाल्लो तो आज ओपनिंग जाता। अरावंड 18 लाख मोडून हो टोटल म्हणजे गटर, ताजे वयर स्लॅब, मागीर पार्किंगा खातीर पेवर्स आनी वयर पेवर्स असो टोटल कोर्ट कॉम्प्लेक्सा भोंवतणी आमी हो एक हें केला। आनी मेन सिटीन आशिल्ल्या कारणान हाका एक बरो लूक जायत आशिल्लो आनी मेन आतां हें आमी करता फाटल्यान गोवा शिपयार्डा कडल्यान आमी ते दोनूय फुटपाथ जे आसा व्हडले ते आमी अंडर CSR एक्टिविटी ते घेवपा आसा। अशें करून जाता तितलें मॅक्झिमम एक तर फ्लडींग जावचें न्ही। हांगा तुमी पळयलां की लास्ट टायम हाज्या फाटल्यानूच फ्लडींग जातालें पूण थंय आमी क्रॉस ड्रेन घेवन म्हणजे ते फ्लडींग पसून काबार केलें। सो एक हो प्रोजेक्ट जो आसा हो विचार करून घेतिल्लो प्रोजेक्ट आसा जेणे करून फुडें फ्लडींग तर जावचें न्हीच पूण एक बरें दिसपा खातीर आनी ताजे भितर पार्किंगूय वेवस्थीत जावचें। नाल्यार आमी पळयताले की आदोगादांक पार्किंग करपाक मेळनाशिल्ल्या कारणान तो तितलो स्पेस वेस्ट जातालो आनी ते मागीर खंय तरी भायर वताले। सो बरें दिसता आज म्युनिसिपालिटी थ्रू खुबशीं कामां आमी सगळ्या वॉर्डांनी घेतल्या। पयलें म्हटल्यार हांव आमचो आमदार वास्कोचो एक डायनेमीक आमदार ताका थँक्यू म्हणटा। तशेंच आमचे सिटी कावन्सिलर बाय शमी साळकर, चेअरपर्सन गिरीश। आनीक हें जेन्ना हांवें टेक ओवर केलें एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दी वास्को एडवोकेट्स असोसिएशन तेन्ना आमी जरी आमचे एसोसिएशन प्लस आमी पब्लिकाचे सोशल सुद्दां फिल्डान आमी काम करतात तेन्ना आमी हे फुटपाथ जी आसली पार्किंगेच न्ही, पार्किंग तर हांगा शक्यच नासलें, सगळें कंप्लिटली कॉलेप्स जाल्ली, फुटपाथूय कॉलेप्स जाल्ली, ड्रेनेज कॉलेप्स जाल्ली आनी ही आमी तेंच्या नजरेक हाडून दिली की लोकांक त्रास जाता ते। एडवोकेट्साकूच त्रास जायनासले पण लिटिगंट्स जे हांगा येतात तांकांय त्रास जाता। हांगा रोड जो आसा रोडाची विड्थ कमी जाल्ली कारण गाडी लायले उपरांत रोड हांगा गाडयो पास जावपाक त्रास जाताले। हांव खरेंच शाबासकी दिता आमच्या आमदाराक की तेणी तुरंत ते लक्षांत घेतलें आनीक हे कामाची आतां सुरवात केल्ली आसा। आज आमच्या सिटी वॉर्डान कोर्टा कडेन कंप्लीट कॉम्प्लेक्साच्या भोंवतणी फुटपाथाचे पेवर्स, हे स्टॉम वॉटर ड्रेन आनी कवर्ड म्हणजे लोकांक पार्किंगाची सुविधा जावची। कित्याक खूब वायट कंडिशनान हो फुटपाथ आशिल्लो आनी आमकां परते परते रिक्वेस्ट आशिल्ले। सो ते लक्षांत घेवन हो फूल कॉम्प्लेक्स ताच्या भोंवतणी बरे तरेन हें काम जातलें। सादारण 18 लाखाचें हें काम आसा आनी हाच्याच बरोबर सिटीन खुबशे कडेन जंय जंय गरज आसा म्हणजे जावं ते वेरेकर हॉस्पिटला कडेन आसूं, TJSB बँके कडेन आसूं, मदलो जो रोड आसा थंय आसूं, हे सगळ्या कडेन कामां प्रपोज आसा। जसो जसो एक काम फुडें वचत रावतलें तशें आमी सिटीन जाता तितल्या लोकांक सुविधा लोकांक इनकन्विनियन्स जावचें न्ही ह्या दृश्टीन आमची कामां चालूच आसा। हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA दाजी साळकर, तशेंच आमचे CM आनी आमचे UD मिनिस्टर्स आनी कंटिन्युअसली आमचे कामां फुडें व्हेल्या। खंयच्याच प्रोजेक्टाक आमकां स्टॉप करूं म्हाका दिसता
आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव ते चेअरपर्सन गिरीश बोरकर हांकांय बी आनी म्हणजे आमी आतां पळयलां तांचे फूल हातून आमी भरपूर कामां म्हाका दिसता वास्कोन सिटीनूच अशी न्ही पूण वास्कोन सुद्दां भरपूर इनॉग्रेशन्स भरपूर कामां जाल्या